देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसपूर 13 वळ 47 ते 53. तशेंच सर्गींचें राज अशें म्हणून येता. एक रामपण दर्यांत मारल्या उपरांत ती सगळ्या जिन्साची मासली धरता. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाट्यांतली घालतात आनी उपकारोना ती भायर उडयतात. काळाचे संपादनीक तशेंच जातलें. देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदीं नश्ट्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय तीं रुदन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणीं म्हणलें, हय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गीच्या राजाचो शीस जातलो. दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका घरकारा सारको. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.